बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो निपूळ तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा बहिणी, मनीस जुंबो न्हय, तो दुसऱ्या मनशाच्या संबंधान जियेता. अशें आसतना ताका दुसऱ्या मनशाच्या आदाराची गरज पडटा. जाका कोणाक आदाराची गरज तो मनीस गरजेवंत जाता. आयचो सभाधन मारयेची भेट घेवन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावोवंक जेजूचो पाटलो करून आमकां उलो करता. मारिया आपल्या जिवितांत सदांच गरजेवंतांच्या आदाराक पावली. गरजेवंतांक आदार दिवन तिणें तांकां हुशार केली आनी देवाक महिमा फावो केली. गरजेवंतांक आदार दिवंक जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत वा समाजांत आमकां सगळ्यांक आपणें आसा. ह्या दिसान वांटो घेतना अशें करून आनी जेजूक परगटून मारयेचे मजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. मोगाळी बाबा भयणानो, सोमल्याक आमकां एकामेकाची गरज. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेता आसतना एकामेकाचो सांगात, एकामेकाचो आदार घेवन आमी फुडें गेले. आनी हेच पासून आमी एकामेकाची गरज वळखून घेवन एकामेकाची गरजेक पावप खूब गरजेचें. जेन्ना आमी असले आमचें जिवीत करता तेन्ना जेजूची शिकवण आमी पाळटा. कित्याक जेजू सगळ्यांचे गरजेक पावलो. जाका गरज आसली ताचे गरजेक पावोन ताका तो आदाराचो जाला. आयचो हो सेवाधन आनी आयचे नवे आमकां हेच करून उलोवप. देवाचे उतर आमकां दुसऱ्याचे गरजेक पावप आनी दुसऱ्याचे गरजेक पावप आमच्या भावार्थांक अदीक ओपण जावन आयचो सेवाधन आमकां उत्तेजन दिता. तर आयज हे दिसाचे भेटीक वांटो घेता आसतना दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवन दुसऱ्याचे गरजेक पावप हे भाशेन भावार्थान आमी ओपण जावन सायबीणमाची विनवणी देवाची कृपा आमकां मागता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्या. दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवन दुसऱ्याचे गरजेक पावून दुसऱ्याक आदाराची साथ आमचे पुरोहित जावन ह्या सभात चुकीचो गळास करून देवाचे काकूळ आनी भोगसणे आमकां मागून सगळीं आमी म्हणया. हांव भक्ती
उदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमेस्कोरान आमच्या बापान आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां पुर्योत्याची बोलाय आनी बापयो भुरग्यांक वारमारेची विडवणी हे जिणेच्या दुकांनी आमकां सोडून आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावो. आमच्या सोम्या तुज्या मुखाची सुप्रेस्तां बोल दोखोरोने तुझ्या आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता निरासून चलवता सासणाच्या सासना. मोठ्या बाबा भयणीनो, आपल्या भावाक आसा म्हूण कोण मोठी म्हूण कोणयानी ती आपलो भावाक दाखयना जातीत जाल्यार तो भावाक तांकां कित्याक उपकारप? हो भावाक तांकां सुटका दिवंक शकता? एक भाव हो भयण विंगडी भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो गिरास ना आनी तुमची मदली कोण अशें तांकां म्हणटात म्हूण समजात. शांतीन वचात, उपेग आंगाक कितेंय घालात आनी पोट भर जेवात. पूण त्या तांच्या कुडीच्या वर्सांक तुमी पावना जाल्यार कित्याक उपकारप? भावाच्या विशीं अशेंच घडटा. कोणयो ना जाल्यार भावाक मेल्लो जाता. घडये कोण म्हणून थोड्या आमच्या भावा भयणी भावाक आसा. दुसरी बऱ्यो गरयो करतात. हाचे विशीं कितें सांगचें? बऱ्यो गरयो करिना तसल्या मनशाक खरेंच भावाक आसा म्हूण दाखयशी तूं म्हाका? हांव जाल्यार बऱ्यो गरयो करून म्हाका भावाक आसा म्हूण दाखयता. देव एकूच म्हूण तूं सोत मानताय न्हू? बरें करताय. देवचाचें तशें सोत मानतात आनी भिरांतीन कडकडटात. आरे देव शाण्या, कोरण्या विणे भावाक मेल्लो जाता म्हूण तुका दाखयता.
तुझे भितर दिले आमचे पाय साबा मजबूत एकेक गोंदावलीचो अशें बांदून काडला आमचे जेरुसालेम. थंयसर कुळां सोडून येतात सर्वेस्पराची कुळां ही साबा थंय सर्वेस्पराचें नांव वापरून इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यार मुलसुबीच्यो सत्रो दाविदाच्या गोराण्यांच्यो सत्रो साबा सोर्वेस्पर म्हणटा पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. बगर आपले पातकी जिवीत सोडून तो जियेलो म्हाका जाय. सोर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सुवाळो परवडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लोक नासले आनी जेजूची आवड थंय आसली. त्या लग्नात जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपावणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवय ताका म्हणली ताचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक म्हणलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताची आवय चाकराक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाची शुद्धी करपाचे रिती परमणे फातरांची 6 दोणां आसली. दर एका 4 ते 6 पळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें दोणां मुखार व्हरात आनी तांणी मोटो सोर भरली. ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्याक सोरो जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तेजो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोले तें चाखून मात जाणो आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दिता आनी लोक बरेच पियेतूच कोलकोतो वाडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यांत दवरला. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास दवरलो. त्या उपरांत आपली आवय भावा भयणी आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो काफारनामा गेलो. पूण ती चडशे दीस थंय रावली ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ अवघड आयच्या या नोवेलाच्या दुसऱ्या दिसा
दिसाचे भेटेन आमी हो विशय लिहायता दुसऱ्याचे दुसऱ्याच्या गरजा पावून मारये भाशेन जेजूचो पाटला भाविली आनी कांयच भाव भयणो आमी जायते जाणां म्हणटात आनी जायते जाणां म्हणलोलें आमी आयकलां आयज आमच्या गांवांत वा आमच्या गोंयांत गरजे मोगूय आसा बरी म्हणलोनूय आसा कित्याक आमी जाणा आयज आमची परिस्थिती बरी आसा सगळ्या लागीं रावपाक घर आसा जेवण खाण आसा न्हेसपाक न्हेसोळी आसा आनी हे पासून जायते जाणां म्हणटात आयज गरजे मोगूय आसा बरी आसा भाव भयणो आयज जेन्ना आमी हो विशय लिहायता दुसऱ्याचे घर सांगपाक जायते फावटी आमी आमच्या मनांत फुडें आमी लिहायता आनी म्हणटा गरजे मोग मनीस जाचे लागीं जेवण खाण ना जाचे लागीं सारकें न्हेसप ना जाचे लागीं सारकें घरदार ना तोच गरजे मोग मनीस आनी हेंच जर आमकां मन आसत जाल्यार आमी जायते फावटी अशें म्हणटात आयज गरजे मोग आसा पूण भाव भयणो आमी गरजे मोग म्हणटा आसतना खंयच फकत जाचे लागीं जेवण ना न्हेसप ना घर ना तीच गरजे मोग न्हू पूण आयज गरजे मोग जायते आसा आनी हे पासून आमी कितें गरज मनशाची आयज आमची गरज कितें ती वळखून घेवंक आनी आमच्यो गरजो वेगवेगळ्यो जायते भासाच्यो आमच्यो गरजो आनी आमी जर आमच्या गरजांचे जर एक व्हडलें लिस्ट केलें जाल्यार आमकां दिसून येता की आमी सगळे गरजे म्हणटा आमकां सगळ्यांक एकामेकाची गरज आसा जाल्यार खंयची काय ती गरज मनशाची आयज गरज खंयची काय जायते भाव भयणो मनशाची आयज गरज देखीक भाव भयणो कांय उदाहरण करताले तुमच्या मुखार आयज आमचो रियाड करता आसतना आमच्याच गांवांत वाड्यात फुडें शिकलोले तरणाटे आसा बरे शिकता वाव सोदता जायते मेहनत करता जायते ट्राय करता आपलो वाव मेळूंक पूण ताका वाव मेळना कित्याक कोणाचेच ताका उलोवप कोणाकूच तें वळखना पूण जे तरणाटे जे वाव सोदता ताका तें जावन आसा गरजेचें म्हणटच जावं तर ह्या तरणाट्याक पळयता आनी म्हणटा हे तरणाटे वाव सोदता आनी हांव तर जाणा हांव जायते जाणांक कळपता जावं सरकारी लोकांक वा दुसरे कोणाक लोकांक जे कोण वाव ताची गरजे तुमच्या पावूंक जाय कित्याक हे तरणाटे जे वाव सोदतात ते जावन आसा गरजेचें तेच भाशेन भाव भयणो वाड्यान गांवांत वा आमच्या सोगल्या शेजाऱ्याक एक मनीस वायट जिवीत जियेता आनी जायते फावटी जो कोण वायट जिवीत जियेता आमी म्हणटा तो वायट वागणूक पूण आमी ताचें काळीज म्हूण वळखना फुडें तो काळजान ताका जाय आपलें जिवीत बदल्लोलें ताका काळजा मनांत उर्बा आसा की आपलें जिवीत बदलून एक बरो मनीस जालो आनी तो रावता कोणूच आपणाक उत्तेजन दितलो कोणूच आपणाक बरें सांगतलो कोणूच आपल्या सांगाताक म्हाका तेंको दितलो दुडवांचो न्हय पूण सांगात दितलो बरो सांगात दितलो रावता म्हणटच हो तो गरजेचो जो मनीस वायटान जियेता पातकान जियेता तो गरजेचो कित्याक तो आमचें बरें उतर आमच्या उद्देशान आमचो सांगात रावता म्हणटच तो जावन आसा गरजेचो आयज भाव भयणो जायते फावटी फुडें आमी तरणाट्यांक वळखतात म्हणटात तरणाटे वायट जिवीत जियेता तरणाटे दिसा गेला जायते फावटी आमी म्हणटात ताका धर्माचे फुडलो पूण ह्यो तरणाटे रावता कोणूच तर आपणाक एक वाकाणणेचें उतर कोणूच तर आपणाचें मोल समजून घेतलो कोणूच तर आपणाचें आपूण कितें चिंतता तें आयकून घेतलो म्हणून जेवूय तरणाटे जावन आसा
देवूय रावता कोणूच आपणाक सांगात करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या वाड्यात शेजाऱ्याक आसूं जायतीं भुरगीं जे शिकतात आनी आमी जाणा भुरगीं जेन्ना शिकतात तेन्ना ताका जायते हावेस आसता, पूण ताका मार्गदर्शन दिलेलो कोणूच ना. कितें ताणें फुडाराक करचें, कितें ताणें शिकचें, मार्गदर्शन दिलेलो ताका कोणूच ना. आनी एक असो आमी पळयता की फुडें वेतात, जें कितें शिकप आलें तेंच करतात, पूण फुडाराक मार्गदर्शन दिलेलो ताका कोणूच ना. म्हणटच हिवूय भुरगीं जावन आसा घरचीं, पूण तो चीज जावन आसा भाव भयणीनो आयज गरज मनशाची. ही कांय उदाहरणां तुमच्या मुखार आयज ध्यानांत दवरल्यात दाखोवंक की गरज म्हणटा ती न्हूच फकत देवाचीच, गरज म्हणटा ती न्हूच फकत मनशाचीच, पण ते जेवणा खाणाचीच घराची. पूण आयज ती जावन आसा गरज. आनी ती गरज आयज आमी पळयता समाजांत आमी जाणा जायते एकसुरी जिवीत जियेतात. आनी एकसुऱ्याचे ताचे लागीं पयशे आसा, दुडू आसा, घरदार आसा, पूण एकसूरपण जी ती रावता कोणूच आपल्या लागीं येवन आपल्या लागीं वेळ सारतलो, उलयतलो, हिवूय ताची गरज. आनी कांयच भाव भयणीनो आमी नियाळ करता दुसऱ्याचे घरचे पावून मान्य भाशेन आदार, मान्य भाशेन जेजूचो पाटलाव करून मनशाची गरज पयली सुवातेर वळखूंक गरज. हांव तर दुसऱ्याचे घरचेक पावतलो पयले सुवातेर दुसऱ्याची गरज कितें तें वळखूंक हांवें गरज. आनी कशी हांव दुसऱ्याची गरज वळखतलो पळय, आयज देवाची आमकां हाचे विशीं संदेश दिता. आयचे शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो आमी पळयलां सायबीण मांय लग्नाच्या बसऱ्यार थंयचो राजा तिका जेजू आनी जेजूच्या शिश्यांक आमंत्रण आसलें म्हणटच ते लग्नाच्या बसऱ्यार जाता आनी थंयचो रुचांबळ कशें आयले सगळो सोडटा. आनी सायबीण मांय तांची गरज वळखता. थोड्यांकूच गमलोलें सगळो सोंपलो, सगळें खबर नासलेलें सगळो सोंपलो. कित्याक ह्या सुवाळ्याक लग्नाच्या बसऱ्यार सोरो आसप चड गरजेचें आसा. आनी तो उणो जावं म्हणल्यार ह्या कुटुंबाक लॉस. सायबीण मांय ह्या कडेच पळयता. म्हणटच सायबीण मांय आमी पळयता तांची ह्या लग्नाच्या कुटुंबाची गरज पळयता, गरज वळखता. आयज भाव भयणीनो आमी पळयता आमी जायते फावटी दुसऱ्याची गरज वळखूंक घेता. आनी कित्याक पासून आमकां दुसऱ्याची गरज वळखूंक आमी पावना? कित्याक आमी सायबीण मांय भाशेन प्रमाणीकपणान जियेना. सायबीण मांय प्रमाणीक जिवीत, तिच्या जिवितांत कसलेंच वासकोळपण वायट नासलो. आयज आमकां दुसऱ्याची गरज दिसना, कित्याक आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान ना. आमी बरे वासकोळपणान काळजान वायट मनान जियेता. जे मेरेन आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान आमी जियेना दुसऱ्याची गरज आमी वळखूंक पावचें ना. आमी आदार दिवंक तयार आसा. कोणूच जायते जाणां म्हणटात आमी दुसऱ्याक आदार दिवपाकूच कितें करपाचो आदार दिवंक आमी राजी आसात. पूण गरज आसा आयज भाव भयणीनो दुसऱ्याची गरज वळखूंक. घरचे पावतले कडेन जायते जाण आसा, गरज वळखतले आयज भोव थोडे. गरज जर आमकां दुसऱ्याची वळखूंक जाय जाल्यार आमीच पयलीं प्रमाणीकपणान जिवीत जिवंक गरज. ह्या लग्नाच्या बसऱ्यार जायते लोक आसा, पूण सायबीण मांय ताची गरज वळखली कित्याक ती प्रमाणीक. तिच्या जिवितांत कसलेंच वायट वासकोळपण नासलो. म्हणटच दुसऱ्याची हांव गरज वळखतलो जाल्यार पयलें भाव भयणीनो आमी प्रमाणीकपणान जिवीत जिवंक गरज. कसलेंच वायट वासकोळपण नासतना जिवीत जिवंक गरज. शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो आमकां दुसऱ्याची गरज वळखून घेवंक आमकां जेजू वपार सांगता. आनी ती आमी गेल्या वर्साक जेन्ना गोळी गोरस आमी ह्या विशयार वच आनी गोंय तशेंच कर आतां उलयतले तेन्ना ताचेर आमी जायतो नियाळ केला. बऱ्या समाधानाची वपार
आणि कोण घरचे कोण ते आमकां थंयसून मेळटा. कोण म्हजो मेलो जाका गरज आसा तो जावन आसा म्हजो मेलो. आनी आमी ते मोबायलार पळयत रावप लेवीत आसा याज्ञीक आसा आनी हो सामारिकर आसा. त्या मनशाक गरज आसा जाका दायाळ केल्लो ताका गरज आसतली पूण एकलोच ताची गरज वळखना. दुसरे लेवीत याज्ञीक ताची गरज वळखना. आमी जायते उदाहरण जायते दिसतले जावं येता भाऊ भयण कित्याक ते गरज वळखना कित्याक घडये ते आपणाचो स्टेटस आपणाचो दर्जो ताका चड घडये कोण आसतलो. ताका आतां कितें आपणाक मातोक जाय वायट जाय हें तांच्या मनांत आसतलें. आयज भाव भयण आमी दुसऱ्याची गरज वळखूंक पावनात कित्याक फुडें आमी जायते फावटी आमचो दर्जो फुडें दुसऱ्याक आदार घेवन हांव त्रासांत पडटा म्हाका वायट जाय असल्या मनान फुडें आमची जिवीत जियेता. आनी हेच पासून भाव भयण आमचें मन सांगपाक सोदता. जेन्ना हांव म्हजोच दर्जो म्हजो स्टेटस नाका तेन्ना दुसरो कितें सोंसता कितें म्हणटा तें म्हाका कळना. आनी हेच पासून भाव भयण आमी पळयता आमच्या वाठारांत आयज आमी पळयता आमचे लागीं सोगले आमी घरांत जियेता आसतना आमचे लागीं बरें व्हड घर आसूं आमच्या घरांत बरी एसी आसूं आमचे लागीं बरें मोटरां आसूं आमचें जिवीत बरें जाता. पूण शेजाऱ्याक कितें गरज आसा तें आमी रावलो. हांव उदाहरण दिवन तेन्ना जायते फावटी आमचे शेजाऱ्या कडेन कोणूच एकटो भुरगो शिकूंक सोदता म्हजे लागीं दुडू आसा जाल्यार हांव दुडू दिवंक ताका तयार आसा पूण म्हाका ताची गरज वळखूंक पावना. भाव भयण आमी तर आमचेच भितर आमचोच मान आमचोच दर्जो जायते फावटी कडेन आमची जात घेवन रावप दुसऱ्याची गरज वळखूंक पावचें. म्हणटच तातूंतली आमी भायर सरून दुसऱ्या सगळें मिसळ एकामेका सगळें मिसळ जावप. जेन्ना एकामेका दुसऱ्या सगळें मिसळ जाता म्हणजे समुदायात मिसळ जाता दुसऱ्याची खबर घेता तेन्ना बरोच दुसऱ्याक कितें तें वळखूंक पावता. पूण जे भाव भयण आमी बरोबर दुसऱ्याची गरज वळखूंक घेतले जाल्यार आमचो स्टेटस आमचो दर्जो आमची जात पयस करून दुसऱ्या समुदायात आमी एकामेका सगळें सांगात जिवची गरज तेन्नाच की आमी दुसऱ्याक कितें गरज आसा दुसरो कितें कश्टवता ती आमी वळखूंक घेवंक पावता. नाजाल्यार भाव भयण तें सगळें बरें चलता. हांव बरो आसा म्हजी फामील बरी आसा आनी सगळो समाजूय बरो आसा. दुसऱ्याचे गरजेक हांव पावचो आनी तशेंच भाव भयण दुसऱ्याची गरज जर हांव करूंक पावतलो जाल्यार आयज आमकां पयलें वाचून उगडास करता भावार्थ आनी पडली. आयज फुडें जायते फावटी आमचो भावार्थ फुडें आमी फकत उगोजनूच जमलो आनी हे पासून आयज आमकां पयलें वाचून वाग्योच्या बाबाची चिटी आमकां सांगता. हांव देवाचो मोग करता देवाचो मोग केल्यारूच तितल्यानूच म्हजो भावार्थ ना. हांव बरें दीस देवाचो मोग करता देवाची सेवा करता हें दाखोवन करतलो जेन्ना दुसऱ्या सगळें मिसळ जाता दुसऱ्याची गरज वळखूंक पावता तेन्ना. जाका गरज आसा ताका आदार दिवंक मेळटा तेन्ना. जायते फावटी फुडें आमचो भावार्थ भाव भयण आमी इगोजेंतूच दवरला. आमचो भावार्थ फुडें जायते फावटी आमी धर्माच्यो रिती तितल्योच पाळून तितलेंच पुरो फुडें आमी थंयसरूच दवरलेलो आसा. आमच्या भावार्थांत लोकवण जाता जेन्ना आमी दुसऱ्याचे गोंयचेक पावता तेन्ना हे आयज आमकां दुसऱ्या पयलें वाचून उगडास करता. आमच्या जिवितांत जर गरज्यो ना जाल्यार आमचो भावार्थ म्हणलो दुसऱ्या उतरांनी आमी तर दुसऱ्याक आदार दिवंक वचना दुसऱ्याची गरज वळखना जाल्यार आमचो भावार्थ म्हणलो. आनी कित्याक पासून भाव भयण कित्याक आमी जाणा जेजू घरची म्हाका सोदी आसा. आमी मिसाचे भेटेक हांगासर येता आमकां जेजू मेळटा हे सेवा दवरपाक मिसाचे भेटेक जेजू मेळटा
पुढे जेसूक आमी घरची वता सगळे सोडून वरस जी भाशेन मदर ट्रेसा म्हणटाली हांव घरची वताची सेवा करूं जेसूचो उपकार करचो पळयता सेवा करून वता आमकां मेळटा जेसू पूण जेसू आमी घरची वताय सोडून वरस जेसूचो रूप आमी घरची वताय सोडून दुसऱ्याची गरज आमी वळखता गोचे पावता तेन्ना आमकां थंयसर जेसू मेळटा आनी एक करून भाव भयण गरज जायते फावटी फुडें आमी म्हणत जायते आयज भाव भयण उपकारता दुसऱ्याचे गोचे जाता तेन्ना आमचेरूच फातर पडटा जायते फावटी आमी अशें उपकारता जेन्ना आमी दुसऱ्याचे गोचे पावता तेन्ना दुसरो आमचो फायदो घेता पळय भाव भयण सावूंक जाता जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता तेन्ना दुसरो आमचो फायदो घेवंक जाता जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता तेन्ना आमचेरूच ती आड येवंक जाता पूण भाव भयण आमचें मन तशें आसूंक गरजेचें आसचें ना कित्याक आमची क्रिस्त शिकोवण आमकां सांगता की आमी आदार दीत वचूंक जाय फुडें आमकां त्रास पडटा दुसरो आमचो वाड त्रास पूण त्या मनान आमी दुसऱ्याक आदार दिवपाचें सोडप हें सारकें ना एक दोग फुडें फायदो घेवं पूण जेन्ना बऱ्यांनीच मनशाची गरज ओळखून घेता भाव भयण बऱ्यांनीच त्या मनशाक गरज आसा हें म्हाका कळून येता तर म्हजो आयज घरची कोण हांव नियाळ करता आसतना म्हणटालो घरची कोण आयज जायते जाता आमी सगळीं घरची आनी घरचे कोण म्हणटा आसतना भाव भयण एकामेकाचो आमी आदार करप जायते फावटी फुडें म्हजी गरज दुसऱ्याक सांगूंक फुडें हांव म्हाका लागून टायम ह्या आमी करून गरज दुसऱ्याक सांगप आनी भाशेन आमी आमची गरज दुसऱ्या लागीं दवरता एकामेकाचे संवकारान एकामेकाच्या सांगातान भाव भयण आमचो आवाज आमी करून तर आयजेच आमी नियाळटा आसतना घरची वत आमी सोदूं आनी गरज ओळखून घेवप हो जावन आसा आमचो फायदो ही जावन आसा आमची जबाबदारी हेच मनाक घेवन जे भाशेन सायबीण माय दुसऱ्याची गरज ओळखून ताच्या आदाराक गेले तेच भाशेन आमी दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवन ताचे घरचेक पावप घरचे वता सगळे जेजूचो उपकारान पडप आनी हे भाशेन घरचे वताक आदार दिवप तांचे पयले वाचून म्हाका सांगता की तशें आमचो भावार्थ आमी ओपन करून भावार्थान मजबूत आमी सांगता तेच सायबीणाची उलोवणी देवाची कृपा आनी बळ ह्या दिसाचे वेगळे सोडयल्यार आमकां मागता उभी रावया भाव भयणांनो दुसऱ्याची गरज ओळखून आमी घेतल्या आनी ताच्या आदाराक पावतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज हेंच ओळखून घेवप ह्या वेळार कांय आमची गरज मागणी लागली काय देवा उपकारान दवरता आमच्या रोमिक फुडारांनी आपले ल्हानपण चलयतना गरजेची ओतमीत वळखून तिचे घरचे उदारपणाक पावून तिका ओतमीक वागीत विलेस करून आनी अशें आपल्या ओतमीक अणभवांतल्यान जेजूक गोवाय करून ताका बापाचो आदार मागलो आमच्या राजकी फुडारांनी गरजेची सेवा करतना गरजे म्हणटा सगळे वेगळीच हुस्को दाखोवन आनी गरीब भुरग्यांच्या कायद्यात करता तसले निर्णय घेवन तांकां बापाची कृपा मागली आमी सगळीं आमच्या भोंवतणी आसतना
देवाक वतात. तांचे समस्तांचे देवान आपलो खूब आशिर्वाद घालून आनी तांच्या वावड्या उद्देशी देवाक महिमा घेवन म्हूण हांव देवा. एक घडी बरोबरीच राहून आमच्यो खासगी गोडसो आनी मागणी देवा मुखार घेवन सोडीच्या बाबा आमी सुखी जावन आसा तो जेवण तें चोरी करून घेवन आमच्यो गोडसो आमी तुज्या मुखार दवरल्या तोय तूं मानून आनी सदांच आमच्या जिवितांत दुसऱ्याची गरज सोडून ताच्या आदाराक आमी पावूं आनी भाशेन वावाडटा ओपण जावन तुज्या पुताची सुचोवणी नीज फाटलां करून आमकां सोंपल्याक तुज्या आशिर्वादान या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं. गोडचे वतापासून आमी हाडलेली दानां त्या वेळार आमी देवाक अर्पण करूं. मोच्या भावा मुळे मोच्या आणि तुमच्या मुलीला सर्व तुझ्या देवा बापाक मागता दुसरे सगळ्यांना बरोबर मागा. देवा आमच्या सोबीच्या बाबा मनीस सांगल्या तुझ्या एकल्याच पुताक आंकवार मायेक लावन जोडून घेताना तिच्या आंकवारपणी वाढून पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सुलभा वरवीं आमकां आमच्या पातळांतलें निवारण तो पवित्र करून आनी अशें आमची घडोवणी तुका मागता तसली जावन क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देवासूं सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्वताय आमी तुका देवासूं पावो हो कार्यक्रम नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोव वन फावो आसतले निधी आमकां मारीक आमी नमान करता
तुका बोललेला तुझी केली पडपडटा आपल्या अनपणपणाची वळख सांभाळून पवित्र आत्म्याची कृपे तुझ्या एकट्याच पुताची द्यावय जाली आणि सासणी प्रकाश त्या संवसाराक पावयलो तो जेसू ख्रिस्त आमचो सोनी ताचे उद्देशी देव तुदाने सोनीचो सगळो धर्म तुझी दोन महिमा वापरता तांचे संगाती आमचे गाड्या मिळवून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता बाबा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी वागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाची क्रिस्ताची खून आनी रगत आपलेच खोशेली खोश म्हणून सुसंगतीचे आमी ताणें करता तुका दिवसून तो पडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस या आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुमची तेच बोलून जेवण जातच ताणें कावच केली तुका नवऱ्यान वचून ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस या आनी हातले येया ही म्हज्या रगताची कावज नवऱ्या आनी सासरे कोरागाचे मेळोवप पातकाचे मोगसोड मेळचे तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वाडोवप हे म्हज्या उगडासान करा पवाडकाचो कोण पोटपोटुया तुझ्या बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविकाचो उदो आनी सगळेची काळ तुका सुवात दिता तुजे मुखार येवन आमी तुजी सेवा करूं आमकां फोगो केले देखून आमी तुका दिलो आसता आनी जेजूची कुड्यान रगत जेवतेले आमकां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रताय मागता सर्वेस्परा केपेतुनीचे विस्तारचे पवित्र सुदी सोबरास आणि फ्रांसीस आमच्या बऱ्या बाबा फिलिप आमच्या दोन्ही बाबा आणि सगळे आर्थिकी वर्गामध्ये आपल्याची मोगान पुनश गोंधळाचो बरोबर करून जाल्यार ते आमच्या बाबा वयची खातीर तांकां क्लिश्टायुगेर मेळ्ळ्या समेक्षा तुजें मुखार पवन पडून आम्हाला समेस्ताची या सर्विसाचे कांयच उपराची आमची दया तांची नव्या पिढीतल्या व्हडलो व्हडलो रावणाचे आशिर्वाद घाल आमची रीत आपली तेसवां ताचे दिसार घालून मागूंक लायला तांचे रीतीचो आशिर्वाद घाल आमकां बरी वचन येसुच्या ती बदल चड पडटा
Yachisu Bodwe, Yachisu Sanada, Yachisu Da, Ovidram Yachaya Koya, Sorvodveda Baba, Sorvodonani Purkokuna, Sasna Cha Sasna. दुसऱ्याची गौरव सोडून दुसऱ्याचे गोडचे पावतली भाव गुणांनी सम त्या जेजूची कुरले मागण्यांतल्या देवाची कृपा आमकां मागली. आमच्या बाबा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कृपा सदांच जावं, तुजी संस्कारांत जावं. आमचो दिवसभर आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां, तशी आमची नाका पळोवस, आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत समोस्काय आमकां दी. स्वर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सद्गुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बोलपाचें वापरता. तर आमकां तुज्या उदार कृपेन सब पापांतले सुटोय आनी सब आकांतांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर पूण तुजे पवित्र सुबेच्या पावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दिवंक तूंच तुका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राज करचो वयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सुताका तुमची सोबी आसूं, एकामेकांक शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटाली. शैलीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुवाती.
प्रार्थूया. कोणकोण्या बाबा पाक्यो आंकवार बारीक आम्ही आसमान दिलाना तुवें आमकां सोबीच्या जेवणान नारोशी केली. देखून आमी संतोषभरीत जाले आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार बारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुपंडराची भक्तीपोळी चाकरी करून आमकां करपाक. ह्या आमी मागता तुज्या पदार जेजूचे नांवे. Sofismo, tuमचे समय आसूं. सोन पळयल्यार देव बाप आनी पवित्र तुमचे आपलो आशीर्वाद घालो. मुचुल्या क्रिस्ताची शांती तुमकां
आणि आमच्या